Sontosanula soruya Goshin boronam chinkasa Neva korvi moima Nirondore duya Hallelujah, 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 hallelujah. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचेही नावेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबती आसूं. तुमचे सोबती आसूं. मोगाच्या पवनान भयणीनो, आयज मांद्र्याची पवित्र सभा संतोषाच्या उमाड्यांनी देवाक किरीत भाशेन ह्या देव मंदिरा खातीर दिनवासता. 29 वर्सां फाटीं हें देव मंदिर बांदलें. ह्या गांवचो लोक एके भाशेन एकठांय येवन हें देव मंदिर तांणी उबें केलें. आयज गुडी आमचे मदीं सोगली ना. जायतीं आमची मदलीं ओतुल्लीं तांचोय आमी आयज उगडास करुया. ह्या देव मंदिर बांदूंक ताणें आपलें हात बोट घातलां. देवान तांकां सुर्गीचें सूख दिवंक आयज आमचे मागणें जावंक दी. आनी तेच बरोबर आयज जेन्ना ह्या मांद्र्याच्या गांवांत आमी जियेताना सदांच एकामेकाच्या मोगान समजिकायेन शांतीन आनी भावपणान जिवंक देवा लागीं आमी मागुया. खरें म्हटल्यार आयज आमी आमच्या देव मंदिराची परब करता. देव मंदिराची परब करतना आयज तुमी ह्या देव मंदिरांत हाजीर ना, पूण असल्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा तुमी जावन आसा जिवें देव मंदिर. जे परी एका देव मंदिरांत जिवो देव जियेता तेच परी तुमच्या जिवितान आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान देव आसा. आमचें जिवीत जावन आसा देवाचें मंदिर. म्हणटकच हेंच आमी ओळखून घेवया. ह्याच देवाक आमी भोगुया. ह्याच देवाक आमचे भितर आमी अनुभवया. आनी हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचे आमी दूख धरून जेजू लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगतान आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. त्याच देवाक आमी दिन वाचुया, आर्गां दिवया. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर उदीक करून आमकां देव मंदीर पाव केलां त्या खातीर आनी सगळीं बरोबर मोहिमा गावुया. देवाक उस्सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोतवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार
तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा महिमा देवाक सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकणूक कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगतली देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान बरोस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे परजेची मागणी तुवें आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवून सुबापणी सोडूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. सोलोमन राजान आनी ताचे बरोबर इस्रायलाचे सगळे फौजे एकठांय जावन कुस्कोल हिसपा भायर शेळयो आनी बैल भेटवली. याज्ञिकांनी सोरेस्पराच्या कराराची आगपेट आपल्या जाग्यार म्हणजे देव मंदिराच्या गाभाऱ्यान परम पवित्र स्थानांत केरुबिनाच्या पाकोट्या खाल हाडून दवरली. आगपेट दवरलेली आसली थंय केरुबीन आपले पाकोटे फुलयताले आनी तिका आनी तिच्या दांड्यांक असर दिताले आनी त्यो दांड्यो इतल्यो लांब आसल्यो की तांची पोंतां भायर थावन न्हय पूण गाभाऱ्या मुखार आसलेल्या पवित्र जाग्यार रावन दिश्टी पडटालीं. आगपेटेन कांयच नासलें पूण फकत 2 फातरी. इस्रायल फौजां इजिप्तांतली भायर सोडली तेन्ना देवान तांचे कडेन करार केल्लो. त्या होरेबान थंय मोजेसान दवरलेल्यो त्यो फातरी त्यो आजून थंयसरूच आसात. याज्ञीक गाभारांतले भायर सरले तेन्ना पवित्र स्नान सोरेस्पराचें मंदीर एका कुपान भरलें. तुतुरी वाजयताले आनी गायन करताले. तांणी एकाच ताळ्यान सोरेस्पराक वाखाणलो आनी ताची स्तुती केली. तुतुऱ्याच्या आनी किलोऱ्याच्या आनी येरा वाजोंत्र्याच्या आवाजान ताणें आपलो ताळो उबारलो आनी सोरेस्पराची वाखाणी अशी केली. तो बरो आनी ताचो मोग सासणांक तोखपाचो. कुपाक लागून याज्ञिकाच्यान आपल्यो धार्मीक रिती पाळूंक जायना आसल्यो. सोरेस्पराचे मोहिमेन देवाचें मंदीर भरलेलें तेन्ना सोलोमोनान म्हणलें, दाट कुपा आपोवन रावतलो म्हूण
सोळेसपळान सांगलोलें तो तुवें तातूंत सासणीक जिवूंक हांवें तुका एक घर बांदलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी तुज्या वत्या नांवांक आमी मान दिता देवा. म्हणुया तुज्या वत्या नांवांक आमी मान दिता देवा. सर्वेस्पळा आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या देवा तुजें नांव व्हड जावं. सासणाच्या सासणांक जबाब तुज्या वत्या नांवांक आमी मान दिता देवा. तूंच वतो तूंच पदवेदार तूंच वैभवी तूंच जोयतीवंत तूंच मोमेवंत मळबार आनी पृथ्वीचेर आसा तें सगळें तुजेंच. जबाब तुज्या वत्या नांवांक आमी मान दिता देवा. राजवडकी तुजी सर्वेस्पळा सगळ्या म्हूण तूं व्हरतो व्हडल्यांतलो व्हडलो. किरेस्काय आनी व्हडवीक तुज्या हातांतल्यो देंवतात. जबाब तुज्या वत्या नांवांक आमी मान दिता देवा. सोपता सर्वांचेर तूंच राजवट चलयताय. तुज्या हातान आसा पदवी आनी बळ. सगळ्याक व्हड करता आनी बळ दिता तो तूंच. जबाब तुज्या वत्या नांवांक आमी मान दिता देवा. सगळीं आमी उबी रावया. उद्गाराक उद्गाराक आमी गीत घेवया. B8 पेज नंबर 24. आमी 13वो आनी 14वो श्लोक गायतले. Sui solves forak, sui sol. Sui solves forak, sui sol. Sui solves forak, sui solves forak. Sui solves forak, sui sol. Jezu tuji bai rostona. Tuja bapashi am kavod. Jezu punoci bon pontu. Tuja tranam ka jivon ko. Sui solves forak, sui sol. Sui solves forak, sui sol. Sui solves forak, sui solves forak. Sui solves forak, sui sol. Sorves por tumce sove asun. Tumce sove asun. Suava por mone Jesu Christace शुभ वर्तमान. Oi matu kasoya. जेजूच्या पुरसाशी ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवय आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार जावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Agani tuka Christa. प्रितीच्या भयणी भावानो, स्वर्गेस्त पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो हाच्या जिवितांतली भुरग्यापणा वेली घडणी आयज आमच्या नियाळाक हांव तुमचे मुखार दवरतां. इश्टानो, 1929 ह्या वर्सा कारोल वोयतिवा उपरांत पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो हें नांव घेतलो तो 9 वर्सांचे पिरायेचो आसलो. आनी असोच एक दीस सांजेच्या वेळार आपल्या इस्कॉल सुटल्या उपरांत आपल्या घरा पावलो तेन्ना
ताणें पळयलें आपणाचो बापूय दिमेर आसा आनी दुखां गळून रडटा तो. पळयना फुडें ह्या भुरग्यान आपल्या बापायक विचारलें, डॅडी कितें जालां, कित्याक तूं रडटाय? आपल्या भुरग्याक जबाब दिवन बापायन म्हणलें, पुता म्हज्या, तुजी आवय सोंपल्या, ती ह्या संवसारान ना. ह्या भुरग्याचे दोळे दुखांनी भरले. पूण वेळ वगडाय नासतना हो भुरगो आपल्या घरचो भायर सरलो. दोळ्यांनी दुखां गळयत दावी दावी तांच्या फिरगोजेन गेलो आनी फिरगोजेन भितर सरून आंकवार मारयेच्या इमाजी सोशी दिमी घातली आनी अशें म्हणूंक लागलो, मामा मारिया, देवान आयज म्हजी आवयक कित्याक आपोवन व्हेल्या ती हांव नकळो. पूण एक मात जाणा, आयज थावन तूं म्हजी आवय. आयज थावन तूं म्हजी आवय. उपरांत हो भुरगो आपलें आख्खें जिवीत आंकवार मारयेच्या हातान घालता. आमी जाणाव उपरांत पाद्री, बीज कार्दिनाल आनी पाप साहेब जुआंव पावलो कसो आंकवार मारयेच्या सुर्गीच्या आवयच्या आसऱ्या आपणाचें मुणयारपण चलयता. प्रितीच्या इश्टानू, आवयचें देणें आमच्या जिवितांतलें एक व्हडांतलें व्हड देवान आमकां फुक्याचें दिल्लें देणें. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा हे परबे सोमयार आमच्या आवयच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. हें आवयचें देणें आमकां चोडा अपुरबायेचें, चोडा मोगाचें. त्या पासत आमच्या आवयांनी केल्ले त्याग, सॅक्रिफीस आमच्या दोळ्या मुखार धरून हे परबे सोमयार आमच्या आवयां पासत देवाक आमी दिन वाचुया. प्रितीच्या इश्टानू, पयले सुवातेर आमकां पयलें देणें मेवलां तें म्हणल्यार आमचे सुर्गीचे आवयचें देणें. इश्टानू, आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. थंयसर जेजू आपल्या शिसा उदेशी आपली आवय मनशा कुळाची आवय करून दवरता. जेजू जाणा आसलो आपल्या मरणा उपरांत शीस भियेतले, घुसपा गोंदळाक सांपडटले, हांगा थंय शिपडटले. असल्या वेळार आपली आवयक तांकां सांगात दिवंक विचून काडटा, तांचो सांबाळ करूंक विचून काडटा, तांकां मागण्याचो आदार दिवंक विचून काडटा. आनी आंकवार मारिया ही जबाबदारी जेजून दिल्या ती बेस बरे भाशेन पाळटा. प्रितीच्या इश्टानू, आपल्या शिसा उदेशी जेजून आपली आवय कुर्सार उमकळटना लेगीत आपली आवय आमकां एक देणें कशें करून दवरलां. प्रितीच्या इश्टानू, आमचे सुर्गीचे आवय आंकवार मारयेन आसलेले शेगूण आमी आपणावंक गरज. गुणांनी भरलेली ती. खेरीत भाशेन आमी पळयता काना गांवांत दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरलेली वस्तुरी कशी. तशेंच इलिझाबेथीक भेट करता थंयसर आमी पळयता आंकवार मारिया एक आदाराक पावतली वस्तुरी कशी. सिनाकाल हे सुवातेर आमी पळयता आंकवार मारिया एक मागण्याची वस्तुरी कशी. जुजेक जेजूक सांगात दितना आमी पळयता आंकवार मारिया एक खोरी सांगाती. आनी हांचे वयर आंकवार मारिया कुरपेन भरलेली वस्तुरी. आंकवार मारयेन आसलेले शेगूण आमी आमच्या दिसा दिसपोट्या जिवितान आपणावया आनी ह्या सुर्गीचे आवयच्या देण्या पासत आयज देवाक दिन वाचुया. दुसरे सुवातेर सुर्गीच्या आवयच्या रुपान आसलेली आमची संवसारी वो आमकां जोल्म दितले आवयचें देणें. हे आवय पासत आमी देवाक दिन वाचुया. खेरीत भाशेन 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान आमकां सांबाळल्या उपरांत हो देवान रचलेलो सोबीत सुंदर संवसार आमकां पळेशी करतली आमची आवय. आमकां ल्हानाची व्हड करतली आमची आवय. आनी खेरीत भाशेन आमचे पासत त्याग सॅक्रिफीस करून आमकां फावो तें दितली आमची आवय. जशे गूण आंकवार मारयेन आमी पळयल्यात तेच शेगूण आमच्या आवयांनी आसात. खेरीत भाशेन आमच्योय आवयो हुस्क्यान भरलेल्यो वस्तुऱ्यो, आमच्योय आवयो आदाराक पावतल्यो.
आमचे आवय कडल्यान आमी मागणें करून शिकल्या. आमच्यो आवयो खऱ्यांनीच खरी सांगातीन आमची, आमच्या बापायची, आमच्या घरच्यांची. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या परबी समयार आमकां जुल्म दितले आवयच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी तिसरे सुवातेर आनी एक आवय आसा. ती आवय म्हणल्यार ही आमची फिरगोज, ही आमची फिरगोजेची इमारत. इश्टानो, हे फिरगोजेक हांव आवय म्हणटा कित्याक फाटलीं 28 वर्सां हे फिरगोजेच्या गोपान आमी रावल्या. हे फिरगोजेच्या गोपान आमी आसरो घेतला. एक आवय कशी, ही आवय हे फिरगोजेन आपल्या गोपान दवरून आमकां ल्हानाची व्हड केल्या. ह्या आवयच्या गोपान आमी मुळावी दोतोन मागणें करूंक शिकल्या. ह्या आवयच्या गोपान देवाची ओळख आमी घेतल्या. जेजू क्रिस्ताचे बरे खोबरेची सुजमणी आमी घेतल्या. ह्या आवयच्या गोपान वेगवेगळ्या साक्रामेंता उदेशी देवीक काकलूत, देवीक कृपा आमचेर आमी ओतून घेतल्या. खेरीत भाशेन दर दिसा मिसा भेटेंतल्यान ही आवयन आमची भूक तान मारल्या. आनी ह्या संवसाराक अंतरल्या उपरांत हे आवयच्या गोपांतल्यानूच सुर्गीची वाट आमी सुरू करता. हे आवयच्या देण्या पासत आयज आमी देवाक दिन वासुया. आयज हे फिरगोजेक ही आवयक आमचे 29 वर्सां भरतात. उपरासलेले परिस्थितीक लागून 2 वर्सां भाशेन खुशालकायेन एकठांय येवन हे फिरगोजेन भरून आमच्यांनी हो समारंभ करूंक जायना. पूण तरी आसतना GCTVच्या माध्यमांतल्यान आमी घराच बसून, घराच लागीं रावन हे परबेचो फळ आमी घेता. देवाक आर्गां दिवया. प्रितीच्या इश्टानो, थोड्याच वेळान सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. आपले आवयच्या आनी आपल्या बापाच्या घराच्या मोगान लासतलो जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. खुर्सार उमकळटना लेगूत आपल्या जिविताचें व्हडांतलें व्हड दान मनशा कुळाक करतलो जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. आमची आस्कारिणी रुजाय सायबिणीचे मजतीन आमच्या दिसा दिसपोटी जिवितान खेरीत भाशेन सुर्गीचे आवयचो, तशेंच आमकां जोल्म दितले आवयचो आनी ह्या फिरगोजेचें व्हडतेपण नियाळून दिनवाशी मनान आमची जीण सारूंक ह्या मिसा बलिदानान जेजू क्रिस्ताचे कृपा आनी बळ आमकां दर एकल्याक मागुया. मोगाच्या भावान भयणो, ही परबे समयार जायती मागणी आमच्या मनान आनी काळजान आसा. ह्या वेळार ही मागणी आमी करीत भाशेन बापा मुखार घालुया. सगळ्या धर्मीक फुडारांनी आपले पोरचे सोबे आपलो हुस्को दाखोवंक, गरजेवंतांक आपलो आदार सहकार दिवंक आनी आपलो गवळीक वावर अदीक नेटान फुडें व्हरूंक बापाचो आशिर्वाद तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या गांवांत आमी जियेताना एकामेकाच्या मोगान, एकवटान, समजिकायेन आनी भक्तीपणान जिवूंक आनी संकश्टाच्या वेळार आपलो तेंको दुसऱ्यांक दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. कोविड-19 हे मारेकार पिडेक जाता तितले बेगीन वखद मेळोवंक, काळोखी जिवीत पयस जावंक आनी उजवाडाची किन्नां फावो जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. ह्या गंभीर परिस्थितीन आमी आमची संवसारी वाट चलतना जेजूचेर खोल बावर दवरून जिवंक आनी कोणाचीच भिरांत दवरिनासतना जेजूचो सांगात घेवंक आनी ताच्या आदाराचेर पातयेवंक जिविताच्या प्रश्नांक, कश्टांक फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. 29 वर्सां फाटीं
आमची मांद्रेची फिरकोस बांदून हाडू गांवच्या सोबा लोकांनी आपलो हात बाद लावन आनी जायतो तोकोस घेवन ती वावुरली तांतली मरून गेल्ल्यान तांकां सोर्गीचें सूख रास पावोवपूर आनी आसात तांकां कुडी एकमेची बरी भलायकी मेळूंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. मोगडा बाप्पा किरीत भाशेनी थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत ही मागणी तुजी कशी जाल्यार आमकां फावो करूं म्हणून मागता. आमच्या जिविताक सदांच मान दिवंक दुसऱ्याच्या जिविताक मानान आमी लेखूंक दर एक जिवीत तुजेंच मंदीर म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानूंक आमकां तुजे कृपेन भोर क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी कितून या C2 आमची पोळे वोताना पेज नंबर 28. बाबा भणू म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नेकी शुभेच्छा दबांक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें हें तुजें गोर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदांच मानवता तसली बोली कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काडे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मानांक हें दिसतें गोर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा तूं तुजेशी चलोवंक वेतोल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबोन आसतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एकवट आसचो म्हूण तुवें ओगोनीत जानवाईन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरान विचित्र संस्कारनी खुणां दिताय आनी तो कोरीपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमीचेर जेजूच्या गुटाक कूड आमची पवित्र सोबा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. ही पोरी सर्गीच्या जेरुसलेमांत ती शेवटी संपूर्ण जावंक आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरांत तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान
तुझ्या वैभवान Sorge tuka soy soy Sorge tuka soy soy Solves poracina vieta to subagi Sorge tuka soy soy Sorge tuka soy soy बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट म्हणून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परून जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासूल तुका नव्यान दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकाचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोट पोरगोटुया Jésus, живот Jésus, novio, idolo. Jésus, novio, idolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती प्रगुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान पाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो दर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां ज्येश्ठागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्योन धर्मदूत आनी सरकारान तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंतरान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या सरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धांदयेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरमाशान अंतरेकताव तर आमकां जेवदार काकलोतेन सरपातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली पाटाय स्फूर्ती पूर्वी आणि मोहिमात शासनाच्या शासना समेन जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार बोर्डाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ सोची तरा जोड चलयताय शासनाच्या शासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळीं आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपोल्यान तीच आमी सगळीं सुभागी तुमयान तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली आज ह्या व्हड उदकाची परबे निमतान आमचे फिरकोचेच्या समर्पणाच्या दिसा निमतान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमकां घडना पवित्र संस्कार कुमन्या घेवंक आमच्यान जायना ह्या वेळार उत्मीक वाटेन ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुरशिलो कोडसर केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेतना आमी गीत घेवया D17 जेजू म्हज्या देवा पेज नंबर 56 Moche, Galis, Saiba.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, ह्या पोरबे दिसाक पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या. तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळो म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जोण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फूड आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. क्रीत भाशेन हे पोरबे सुमयार हांव दिनवासता मॅथ्यू लॉपीस GCTV वेल्यान आमकां क्रीत भाशेन हे मीस ताणें आमच्या गांवान टॅलिकास्ट केलें. ताका आमचे क्रीत दिनवास. तेच बरोबर दिनवास आमच्या भावाक लुईस फेर्नांदीस, तोय हें सगळें करूंक वावुरलो. ताकाय आमचे दिनवास. दिनवास ताकरीत भाशेन आमच्या त्याकन जोवियल फेर्नांदीस. देवाच्या उतराची आयज ताणें मोडणी केली आनी हे तरेन देवाचें उतर आमकां ताणें फावो केलें. ताकाय आमचे दिनवास. कांयतान आमचे मदें आसा. सिस्टरींनी आमकां जायतो आदार दिला. आमचो कॉयर आसा, तांणी गितां गावन ह्या मिसान वांटो घेवंक आमकां आदार दिला. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. आनी सगल्या तुमकां मांद्रेच्या लोकांक हांव ही खुशाल भरीत परब हांव दिता. देवान सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक हें जावन आसा आमचें मागणें. हो जावन आसा आमचो आवडो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबिणीच्या मानांक आमी गीत घेवया. T21 कुळपे बोरीस सायबिणी, पेज नंबर 213. Gaवची आस्कारीक तूं सगळ्यांक आमकां दोरसा घालून बेसांव घाल गे दोरगोरब्या संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दोरगोरब्या संकोश्टांतली निवार. Ruzaja amci saibini, ami duci oskot burgini, godai digi mai amka, ducha diran sambal soda. Ruzaja amci saibini, ami duci oskot burgini, godai digi mai amka, ducha diran sambal soda.